नमस्कार सर्वांक. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे मालवण अधिवेशनाचे दुसऱ्या दिसाला पहिलं सेशन आरंभिता. पहिलं सेशन नाव घाटमातो प्रदेशांत कोंकणी भास आणि संस्कृती हांचो संवर्धन. या सेशनांत अध्यक्ष जावन आसा श्री लुईस रॉड्रिगस. सहभागी जावन आसा मिसेस रीता रॉड्रिगस, श्री मिनिन लुईस डिसोजा आणि मिस्टर रेमंड डिकोना. सॉरी, मिनिन गॉन्साल्विस. मिगे नाव चंद्रबाबू शेट्टी. हांव केरळचो. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे दुसरे दिसा फर्स्ट सेशनांत इन्वाइट करून वसी एक नियोग म्हाका मेळ्ळा. त्या एक अखिल भारतीय कोंकणी परिषदाक हांव मगे धन्यवाद सांगता. हांव श्री लुईस रॉड्रिगस सरा लागीं विनंती करता एन मंचार बसका म्हणून. आजचे सेशनालो अध्यक्ष जावन श्री लुईस रॉड्रिगस हांचा हांव स्वागत करता. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे एक उपहार स्नेहोपहार स्वीकार करता. ते दिवंक अखिल भारतीय कोंकणी परिषदे वटेन उपहार देऊन आदर करून जेवक्यानो श्री अरुण उभयकर तांकां वेदी येवका म्हणून विनंती. धन्यवाद अरुण उभयकर मॅम. हांव कोच्चीचो मालवणामध्ये कोस्टल एरियांतू रावचो एक मनीस. आयचे विशय घाटमातो प्रदेशांत कोंकणी भास आणि संस्कृती हांचे संवर्धन. आयचे अध्यक्षाक हांव थेंगेले भाशेन इन्वाइट करून श्रम करता. इथे पण हांव आसलो तुम थेंगेले भाशेन श्री लुईस रॉड्रिगस, MA अर्थशास्त्र पदवी, पत्रकारितेंतली पदविका, मूळ गावी वाटंगी. 1992 वर्षा बेळगावांत स्थलांतर. बेळगाव हांगाच्या दैनिक तरुण भारत वृत्तपत्रांत सेवा. त्या उपरांत गोमंतक टाइम्स, दैनिक हेराल्ड आणि दी गोवन दिसाळ्याच्या दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकाचो ब्युरो चीफ म्हणून वावर. 1998 सावन उजवाड कोंकणी मन्याळाची स्थापना आणि संपादकीय जबाबदारी. जैत्य पुरस्कार फावो जाल्ल्यान गोय सरकाराच्यो युव चैतन्य पुरस्कार, पुणे कोंकणी क्रिस्त सभेचो सेवा पुरस्कार, जैन समाजाचो पत्रकारिते बदल पुरस्कार, इंडियन कॅथोलिक प्रेस असोसिएशनाचो कोलकाता हांगा पुरस्कार, देश विदेशांत पत्रकारिते विशयाचेर अधिवेशनाचे वंटो,
बेलगाव डायोसिस जनसंपर्क सचिव म्हणून फाटल्या 15 वर्षां वावर 2013-14 वर्षांत घाट माथ्यावरली कोंकणी संस्कृता ह्या विशयाचेर फेलोशिप यशस्वी रीतीनं पुराय केल्या. हांचे पसंत केंद्र सरकाराकडे 5 लाख रुपया पुरस्कृत फाटल्या 20 वर्षांवन सामाजिक कोंकणी चळवणी आणि परिसंवादान वणटो. हिंके ताळिया बाजून आमकां स्वागत करता म्हणून विनंती. ये सेशनांत भाग घेवचे श्री मिनिन गोन्साल्वस इन मंचार बेसका म्हणून विनंती. तशीच मिसेस रीता रॉड्रिगस, मिस्टर रेमन डिकुना इन मंचार बेसका म्हणून विनंती. सेशना अध्यक्षाक इंट्रोड्यूस करून अखिल भारतीय कोंकणी परिषदालय एक स्नेहोपकार सम्मान चिन्ह स्वीकार करूं का स्वीकार दिन आदर करूं श्री अरुण उभयकर मामा वेदर पेता स्वीकार करूं श्री मिनिन गोन्साल्विस इन मुकर एक ताळियों वाजयेत आमकां मिसेस रीता रॉड्रिगस. आणि श्री रेमन डिकुना. धन्यवाद अरुण भाऊ. याची अध्यक्षा हांव हँड ओवर करता. अध्यक्ष टेक ओवर करता म्हणून हांव विनंती. श्री लुईस रॉड्रिगस आणि मुखार प्रोग्राम चलयता. योगदान माझं बंद करता बंद करता थोडं बंद कर बंद कर. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांक देव बरो दीस. गोंयची आमची सगळी कुलदैवता विशेष करून आमचो गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस शावेराक वंदन करून हो परिसंवाद उक्तो करता. बंद करे हे बंद करे बंद कर. आयज कालच्यान जे फेस्त सुरू जाला कोंकणीचे फेस्त सुरू जाला ह्या फेस्तांत वांटो घेवंक आमी घाटमाथ्या वयल्यान घाटमातो प्रदेश थंयच्यान हांगा आमी पावल्यात. कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृताय काळजान घेवन फाटली 400 वयर वर्सां
आम्ही घाटमातो प्रदेशांत वावरतात. आता प्रश्न हो पडता, अरे घाटमातो हो किती, म्हणजे हे किती प्रकार असा हो, सगळ्यांच्या मनात एक प्रश्न पडता. फाटली 20 वर्सां हांव बोवाळ करता, अरे घाटमातो प्रदेश, अरे खंय अरे ते मॅपान खंय दिसना, नांव खंय दिसना, नकाशान दिसना, काय ना, पूण हा खंय तो हांव हांगा सांगूंक सोदता. हांगाच्यान फुडें तुमी सगळ्यांनी मी नोंद घेवंक जाय की असो एक प्रदेश आसा घाटाचेर, गोंयाच्यान तिनी वटेन जो घाट प्रदेश आसा, घाटाच्या वयलो प्रदेश, येल्लापूर तान कोल्हापूर मेरेन सादारण एक 35 ते 40 हजार चौखण स्क्वेअर किलोमीटर जो प्रदेश आसा ताका आमी घाटमातो प्रदेश म्हणतात. आणि ह्या घाटमातो प्रदेशांत गोंयचे आमचे क्रिस्तांव, चड करून क्रिस्तांव आणि हेर भाशीकय आसात, आमचे दैवज्ञ आसात, सारस्वत आसात, कोकण मराठा आसात, हे सगळे इतर जे धार्मीक लोक आसात ते वाया कारवार ओ वाया मंगळूर हे वयर आयले, घाटाचेर आयले वेवसाय धंद्या निमतान. पूण हे क्रिस्तांव जे आसलेत, आता ते आमी चडशे इतिहासात वचूया नाका, आता सध्या जो कितें बोवाळ चलता त्या पासत हांव इतिहासाक सांगूंक हांव थोडोसो अवॉयड करतलो. पूण हो प्रदेश, ह्या प्रदेशांत येल्लापूरतान कोल्हापूर मेळ्ळे आनी मदीं जो प्रदेश आसा दक्षिण महाराष्ट्र आनी उत्तर कर्नाटकांतलो, ताका आमी घाटमातो प्रदेश म्हूण म्हणटात. आनी ह्या घाटमातो प्रदेशांत आमचो कोंकणी मनीस फाटल्या 400 वर्सां सावन राबितो करता. कसलोच संपर्क ना, कसले कोंकणी शिकप ना. आता हाली फाटल्या 10 वर्सांचो जर काळ सोडलो, 10-15 वर्सांचो काळ सोडलो, तर मुखेल प्रवाहान कोणीच कसली दखल घेवंक ना, कोणी सोद घेवंक ना. अशा परिस्थितीत आमचे जे पाद्री भाव आयलेत वयर, घाटाचेर पाद्री भाव आयलेत, तांणी आनी कोंकणी भाशेन जे शिकयलेली दतन, लोकगितां, लोकवेद, येरसा, इतले कितें काजाराच्या मरणाच्या वेळार जे रडप आसताले तेवूय कोंकणीतूच रडटात आमचे बायलो. तर अशा पद्दतीन आमी ही कोंकणी सांबाळून दवरल्या, तिगोवन दवरल्या. घाटमातो प्रदेशात एक तर आमची इंग्लीश भास, कन्नडा भास व मराठी ह्या तिनी भाशेन आमचें शिक्षण जाला. पूण तरी आसतना आमी ही कोंकणी लागीं 400 वर्सां तिगोवन दवरली, कोंकणी संस्कृती अजून 400 वर्सां तिगोवन दवरली. आणि त्या पासून ह्या सगळ्या समाजाक आमी समाजाचे म्हज्या ह्या अभिनंदन करूंक जाय, तांची दखल घेवंक जाय. कितें एक पोट हांवें सांगलें न्ही, फाटल्या 10-15 वर्सांत म्हणून सांगलें न्ही, हांवें ना म्हणूंक ना. पूण 10-15 वर्सां एक खूब ल्हानसो काळ आसा म्हणजे सामकार. पूण आयज म्हाका खूब खुशालकाय दिसता, आनी विशय येतले, आनी कांय गजाली जातल्यो. हांव सांगूंक सोदतां की आमी ज्या फाटल्या 24 वर्सांच्या आदीं कोंकणी आनी कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृताय तिगोवन दवरच्या दिश्टीन जो आमी वावर सुरू केलो, हो उजवाड नांवाचो एक व्यासपीठ आमचे आयज तुमकां सांगून अभिमान दिसता, आयज 3,500 वयर अंक आमचे वतात उजवाडाचे, आनी ते आमी 24 वर्सां तिगोवन दवरला. हांगा भाई आसात, जे कोण हांगा मानेस्त आसात तांच्या घरा पावला, तांकां मेळ्ळा, आमच्या वावराची चड ना थोडी म्हायती दिल्या. त्याच उपरांत आनी हो म्हजो इतलो जिवाळ्याचो विशय आहा की हांवें तळमळीन आमच्या पुंडलीक बाबांच्या मार्गदर्शना खाल ह्या विशयाचेर एक फेलोशीप जावंक जाय, हाची नोंद केंद्राकडे जावंक जाय, आनी आमचो जो घाटमातो प्रदेश आहा ताचे खंय तरी एक रेकॉर्ड जावंक जाय. ह्या पासून जे केंद्र सरकारची भाई एक फेलोशीप आसता, ती फेलोशीप म्हाका मेळ्ळी. खूब महत्प्रयासान हांवें ती फेलोशीप मेळयली, आनी घाटमाथ्या वयली कोंकणी संस्कृताय ही फेलोशीप हांवें 2 वर्सां भितर यशस्वी रितीन पुराय केली आनी ती मान्यय जाली. ह्या पासून घाटमाथ्यावयलो कोंकणी मनीस ही संस्कृताय आनी ताचें जिवीत आनी ताचें अस्तित्व हे जरी आमचे आयचे आयज म्हजे जे काळजांतले विशय आसले, पूण हे अस्तित्व तिगोवन दवरप, ताचे अभिवृद्धी जावप, तो कोंकणी मनीस आनी चारी वटेन आनी परतो पसरप, कोंकणी भास तिगोवन रावप, ह्या पासून तुमी वावर करूंक जाय. हे म्हणून हे 2 उतरां सांगता आनी हांव ह्या परिसंवादाक सुरवात करता. पयले सुवातेर हांव म्हजे सांगाता आसात
मिनीन गोन्साल्वीस. हय तुमची ओळख जरा म्हाका दी. हय, मागीर हां. मिनीन गोन्साल्वीस निवृत्त मुख्याध्यापक, मराठी शिक्षक. आदर्श पुरस्कार फावो जाला तांकां. कांय वर्सां आदी तरुण भारतच्या संपादकीय विभागांत काम केलां तांणी. हालीं बेळगांव कर्नाटक हांगाच्या उजवाड्या कोंकणी मंडळाचो उपसंपादक म्हणून वावरता. मराठी दिसाळी, दिवाळी अंक मासिकांत कथा कविता उजवाडाक आयल्यात. दैनिक तरुण भारत बेळगांव आनी सुवार्ता मासीक वसई कथा स्पर्धेंत पुरस्कार मेळ्ळ्यात. फाटल्या 20 वर्सां हांव उजवाड मासिकांत कोंकणी लेखन करता. घाटमाथ्यार कोंकणी भास आनी संस्कृताय तिगोवन दवरच्याक आनी कोंकणीच्या उदरगती पसत संपादक लुईस रॉड्रिक्स आनी उजवाड परिवारा वरवीं चल्लेल्या हर एका कार्यावळींत सहभाग आसा. उजवाड परिवारा तर्फे येवजिल्ल्या कोंकणी कार्यावळीचे येवजणेंत मोलादीक वावर आसा. हांव आनी मिनीन बाबा आनी गजाल सांगता. परवांचे दीस म्हजी सर्जरी जाल्ली, पूण ते तरी आसतना एक ओड हांगा हे सगळी मुर्ती एक आमचे आदर्श आमकां मेळटले, तुमी मेळटले म्हूण आमी बेळगांवच्यान ड्रायव्हिंग करत हांगा आयले. मिनीन बाबाची भलायकी सारकी ना, ताची ट्रिटमेंट चलता. तरी आसतना आमी हांगा पावले ह्या कोंकणीच्या मोगाक लागून. तर हांव विनंती करता मिनीन बाब हांकां ह्या परिसंवाद आपलो प्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून. थँक्यू. देव बरो करूं. मालवणच्या सोबीत दर्यादेगेर भरिल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 32व्या अधिवेशनाक हजर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक मायेमोगाचो नमस्कार आनी सगळ्यांक देव बरी सकाळ. सादारण 16व्या ते 17व्या शेंकड्यान कांय कोंकणी भाशीक गोंय सोडून घाटमाथ्यावर पावले. ह्या स्थळांतरणाक वेगवेगळी कारणां आशिल्लीं. हातूंत चडशे क्रिस्तांव असले, जातूंत येल्लापूरच्या सिद्धी समाजाचो लेगीत आस्पाव आसलो. सारस्वत, दैवज्ञ आनी कोंकण मराठा समाजाचे लोकांनी दक्षिण कन्नड आनी उत्तर कन्नड जिल्ल्यांनी स्थळांतर केले. इन्क्विजिशन मराठ्यांनी गोंयांचेर केल्ले आक्रमण आनी प्लेग अशा वेगवेगळ्या कारणांनी हे स्थळांतरण जाल्ल्याची नोंद आमकां पळोवंक मेळटा. पोर्तुगीजांचे राजवटीन थळाव्या लोकांची बाटाबाटी करून धर्मांतर झाल्याचे इतिहास सांगता. इन्क्विजिशन सारखे धर्मांतर जाल्ल्या लोकांक त्रास दिवपी खर कायदे आनी तांणी अंमलात हाडिल्ले. ह्या संकटाक लागून तशेंच त्या काळांत गोंयावयर जाल्ल्या आक्रमणाक लागून कांय लोकांनी भियान गोंय सोडले. आपली घरादारां, शेताभाटा, आपले लोक सोडून, आपले भांगरा सारखे गोंय सोडून हे लोक घाटावयर पावले असे म्हणतात. कर्नाटकांतल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यांतल्या येल्लापूर ते महाराष्ट्रांतल्या कोल्हापूर मेरेन सादारण 35,000 चौखन किलोमीटर पसरिल्ल्या दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकांतल्या ह्या भागाक घाटमाथो असे म्हणतात. तरी असताना थळावी भास आणि संस्कृताय अंगीकारीत असताना हांगाचे हे कोंकणी भाशीक मूळ गोंयकार आसात. आपल्या कोंकणी भाशेक, संस्कृतायेक आणि धर्मांक ते आजही चिकटून आसात. भाषा हे संस्कृतीचे मुखेल आणि महत्वाचे अंग. त्याच भाशेन रितीरिवाज, परंपरा, जेवण, धर्म, वेशभूषा हांचो अंतर्भाव जाता. पूण सगळ्यांक एकवट करपाचें काम भास करता. संस्कृती केन्नाच स्थिर आणि अचल नसता. तिच्यात सारको बदल जायत असता. पूण तो बदल एकाद्रो अपवाद सोडल्याक तो सूक्ष्म गतीन हळूहळू जायत असता. एक पिळगी आपली संस्कृती पुढल्या पिळगीकडे सुपूर्द करीत असता. आजूबाजूच्या हेर समाजाचो त्याच्या संस्कृतायेचेर प्रभाव पडटा. समाज अल्पसंख्य आसत जाल्यार बहुसंख्य समाजाच्या भाशेचो, संस्कृतीचो प्रभाव वाडटो असता. ह्या सगळ्या गजालींचो प्रभाव घाटमाथो प्रदेशांतल्या कोंकणी भाशेवयर आणि त्याच्या संस्कृतायेवयर जाला. तशें पळयल्यार घाट माथ्यावयल्या कोंकणी उलोवपी लोकांची संख्या हेर भासो उलोवपी लोकां परस चड उणी आसा. कोंकणी उलोवपी फकत क्रिस्तांवच नात,
तर हांगाचे सारस्वत दैवज्ञ लोक उडुपी मंगळूर थावन आयिल्ले लोक घरांत कोंकणीच उलयतात. सबंद घाट मातो प्रदेशांत बेळगांव डायसोसिंतल्या कोंकणी उलोवपी लोकांची संख्या 1 लाखावयर आसा. सिंधुदुर्ग डायसोसिंत लेगीत लोकां व्हडा संख्येन कोंकणी उलयतात. घाट माथ्यावयर भौसांची भास ही कन्नड आनी मराठी आसा. ह्या शिवाय उर्दू, लमानी, मारवाडी, मल्याळम, तमीळ, तेलुगू, इंग्लीश भाशीक लोक चड करून शारांनी रावतात. जाल्यार विविध भाशीक लोकां स्थानीक भास लेगीत शिकल्यात. बहुतेक जाण ह्या मातयेशी एकरूप जाल्यात, मात आपल्या घरांनी ते आवय भासच उलयतात. पूण कांय कोंकणी लोक आपल्या आवय भाशेची मूळ वळख विसरल्यात अशें दिसता. आपल्या भुरग्यांक शाळेंत दाखलो घेतना कितलेशेच कोंकणी भाशीक आपली आवय भास मराठी वा कन्नड अशी नोंद करतात. कांय क्रिस्तांव तर आपली आवय भास इंग्लीश अशी नोंद करतात. हाका लागून खऱ्या कोंकणी भाशिकांची संख्या हांगा निश्चित कितली आसा हे समजप कठीण जाला. कोंकणी लोकांनी आपली मूळ वळख विसरल्या कितें असो प्रश्न उप्रासता. खोशेची गजाल म्हळ्यार हांगाच्या स्थलांतरीत जाल्ल्या नीज गोंयकार लोकांनी आपली आवय भास कोंकणीचो पालव सोडूंक ना. आपली कोंकणी संस्कृती तांणी तिगोवन दवरल्या. कुडीन ते घाटमाथ्यावयर असले तरी अजून लेगीत तांची नाळ गोंयाशीच जुळिल्ली आसा. अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. 2000 वर्सा बेळगांव जिल्ल्यांतल्या खानापूर हांगा कोंकणी भाशिकांचे एक संमेलन जाल्लें. सुमार 4,000 लोक कोंकणी भाशीक लोक भाव भयणी हजर आशिल्ले. बेळगांवचे उजवाड हे कोंकणी म्हयनाळे आनी खानापूर बेळगांव हांगाच्या कोंकणी मोगिनी हे आयोजन केल्ले. नामनेंचे कोंकणी लेखक, नाटककार, कवी असे अष्टताशी व्यक्तिमत्व भौमानेस्त पुंडलीक बाब नायक ह्या संमेलनाक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. त्यावेळार तांणी म्हणल्या उतरांची याद म्हाका हांगा येता. तांणी म्हणलें, जी गोंयांत पळोवंक मेळना तितली गोंयची नीज संस्कृती म्हाका हांगा ह्या घाट माथ्यावयर पळोवंक मेळ्ळी. हांगाच्यो क्रिस्तांव बायलो साडी न्हेसतात, गळ्यांत मंगळसूत्र, कपाळाक टिकली आनी हातांत कांकणां घालतात. हांगाचे दादले धोतर न्हेसतात आनी टकलेक फेटो बांदतात आनी मुख्य म्हळ्यार कोंकणी उलयतात. तांकां गोंयांत येवन 300 ते 400 वर्सां जालीं, पूण ह्या लोकांनी आपल्या आवय भाशेक सोडले ना, आपली संस्कृती सोडली ना. खरी कोंकणी संस्कृती ह्या घाट माथ्यावयल्या कोंकणी लोकांनी सांबाळून दवरल्या हाचो म्हाका अभिमान भोगता अशी उतरां पुंडलीक बाब हांणी काडिल्ली. घाट माथो प्रदेशांत कोंकणी थिगोवन रावची कारण म्हळ्यार गोंयांत थावन स्थलांतरीत जाल्ल्यार ह्या लोकांनी आपलो नुस्तें विकपी वेवसाय सुरूच दवरलो. आपल्या गिरायकां कडेन ते कोंकणी उलयताले. हाका लागून हेर भाशीक लेगीत कोंकणी शिकले. गोंयच्या शीत कढीक ते विसरूंक नात. हांगा येवन तांणी भात पिकोवपाची शेती केली. हेरांकय हो वेवसाय ह्या लोकांनी शिकयलो. काजाराच्या दिसांनी तांदूळ निवडटाना पारंपारीक येरसां म्हणप, आलमाचें जेवण, माटव घालप, व्हंकल न्हवरेक रोस लावप आनी हे करताना येरसां म्हणप हे तांचे खाशेलेपण आसा. म्हज्या उलोवपा उपरांत हांगा आमची भयण आसा रिटा रॉड्रिग्स, ही तुमकां 1-2 हांगाची येरसां म्हणून दाखयतली. तिका हांव मागीर म्हणचें म्हणून विनंती करता. अशा तरेच्या लोकगिता वरवीं ही संस्कृती हांगा तिगोवन रावली. हातूंत आमच्या पुर्वजांचो चड व्हड सहभाग आसा. धन्य ते आमचे जाणटे आनी धन्य तो तांच्यो यादस्ती. पूण आतां इंग्लीश भाशेच्या आक्रमणान ह्यो सगळ्यो चालीरिती आमची आवय भास लोप पावली काय अशी भिरांत आमकां दिसता. कोंकणी संस्कृती हांगा तिगोवन रावचे आनी एक कारण म्हळ्यार गोंयांतून आयिल्ले लोक ह्या मातयेशी एकरूप जाले. जायते त्रास तांकां भोगचे पडले, पूण आपल्या मोगा स्वभावा वरवीं गोड उलोवपा वरवीं तांणी हांगाच्या लोकांची मनां जिंकली. धार्मीक, सांस्कृतीक, सामाजीक, राजकीय, शिक्षणीक अशा सगळ्याच वाठारांत ह्या लोकांनी नामनां जोडली. हांगाची कोंकणी भास आनी संस्कृती तिगोवन दवरच्याक 24 वर्सां फाटीं आनी एक कारण घडलें. ते म्हळ्यार उजवाड ह्या देवनागरींतल्यान कोंकणी बरोवपी म्हयनाळ्याचो बेळगांवांतल्यान जल्म जालो.
कोंकणी भास आणि संस्कृती तिगोवन दवरच्या खातीर कोंकणी लोकांक एकठांय करच्या उच्च विचारान तेन्नाच्या कोंकणी मोगी वावराड्यांनी हे म्हयनाळे सुरू करच्याक चालना दिली. आता ह्या माचयेवयर ह्या परिसंवादाचे अध्यक्ष आशिल्ले उर्बेवंत, हुशार, धडपडी असे लेखक पत्रकार बाब लुईस रॉड्रिग्स हांणी फाटल्या 24 वर्सां सावन संपादक आणि मालक ह्या नात्यान म्हयनाळ्याची धुरा सांबाळल्या. ह्या म्हयनाळ्यांतर क्रांतीच केली अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. कित्याक म्हळ्यार घाट माथ्या वयल्या घराघरांत हे म्हयनाळे पावले. लोकांक एकमेकाच्यो बऱ्यो वायट खबरो कळोवंक लागल्यो. मराठी आनी कन्नड प्रभावाखाल आशिल्ले लोक ह्या मासिका वरवीं बरे तरेन कोंकणी उलोवंक आनी बरोवंक शिकले. उजवाडा वरवीं कितल्योश्योच कार्यावळी, शिबिरां, संमेलनां दवरून घाट माथ्या वयर पयस पयस शिंपडिल्ल्या कोंकणी भाशिकांक उजवाडान एकठांय केले. व्हड व्हड नामना जोडिल्ल्या महान कोंकणी सुपूत आनी भयणींचो भोवमान केलो. उजवाडा वरवीं जायते कोंकणी भाशीक बरोवंक लागले. कथा, कविता, लेख हाचो आस्पाव आशिल्लो आनी हांगाच्या कोंकणी लोकांची खबर घेवन उजवाड केन्ना घरा येता म्हणून लोक वाट पळोवंक लागले. उजवाड वरवीं कांय नांवां आयिल्ले लेखक, कवी म्हळ्यार जांणी गोंयांत हावन घाट माथ्यार आयिल्ल्या बार्देसकारांचो इतिहास बरयलो अशे फामाद कोंकणी लेखक घाट माथ्या वयलो आल्पी मंतेरो, सद्या तो पुण्यांक रावता. आणखीन एक म्हळ्यार आमचे सर्गेस्त फादर JB डिसिल्वा ह्यांनी सगळ्यांत पयला आमची मुळां ह्या सदरांतल्यान, ह्या उजवाडांतल्यान लेखमाला सुरू करून आमची मुळां आमकां दाखोवन दिली. ह्या शिवाय फादर लुशियो मास्कारेन्स, फादर जेसन पिंटो हांकां आसात. आता जे ह्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे स्वागताध्यक्ष जावन आसात ते रुजारियो बाब पिंटो, महाडचे शिक्षण सम्राट जॉन्सन डिसोजा, रिटा रॉड्रिग्स, एलन बोर्जिस, मिलाग्रिन डिसोजा, मिनिन गोन्साल्वीस, पास्को फिलिप बार्देसकर, ॲडव्होकेट संजय डिक्रूज, गिरगोल रॉड्रिग्स, जुजेवाज रेगो, वालनेस रेगो, मनवेल रॉड्रिग्स, डॉक्टर मनीषा रेगो, बस्तू फर्नांडीस, अगस्टिन बार्देसकर हे बरेच लेखक हांगाचे हातून बरोवंक लागले. हातूंतल्या जायत्या बरोवप्यांची पुस्तकां, कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. हे आनी कितलेशेच बरोवपी आयज उजवाडा वरवीं नांवां रुपाक आयल्यात आनी ते सातत्यान उजवाडान बरयतात. गोंयचे कांय फामाद लेखक भौमानेस्त पुंडलीकबाब नायक, फादर जेसन पिंटो, आमचो ह्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो कार्यदर्शी जावन आशिल्लो उर्बेवंत गौरीश वेर्णेकार, अविनाश बाब कुंकळकार, चंद्रिकाबाई पाडगांवकार, मायाबाई मोरजकर, ज्ञानेश्वर तारी असे कितलेशेच कोंकणी गोंयचे लोक आज आमच्या उजवाडांत बरोवंक लागल्यात. ही सुद्धा खूब खोशयेची गजाल आसा. ह्या सगळ्यांक लागून घाट माथ्यावयल्या कोंकणी भास आनी संस्कृतायेच्या उदरगतीचो विचार करता आसतना आमी उजवाड आनी ताचे संपादक लुईस रॉड्रिग्स हांकां विसरूंक शकना. जेन्ना भाशेन साहित्य निर्मिती जाता तेन्नाच ह्या भाशेची खऱ्या अर्थान संवर्धन जाता. पुंडलीक बाब, तानाजी बाब सारख्या कोंकणी म्हालगाड्यांनी कश्ट घेवन परिश्रम करून आमी बरोवंक लागले. तांचे आमी उपकारी आसा. आज जायते पालक भुरग्यांक इंग्लीश शिकोवंक लागल्यात. हातूंत गैर कांयच ना. पूण ह्या सगळ्या पालकांनी घरांत आपल्या भुरग्यां कडेन कोंकणीच उलोवचें अशी विनंती करता. तरच आमची भास आनी संस्कृती तिगोवन रावतली. हाचे वयर उपाय कितें म्हळ्यार कोंकणी परिशदेन हांगा ल्हान ल्हान कार्यशाळा घेवंक जाय. जशे लेखन, शुद्ध लेखन, कविता रचप, साहित्य समीक्षा, रसग्रहण अशा तरेच्यो कार्यशाळा घेतल्यार आमच्या बरोवप्यांक उर्बा मेळटली. घाट माथ्या वयल्या लेखकांची पुस्तकां उजवाडाक हाडपाक तांत्रीक आनी आर्थीक मजत करची. आमच्यांतल्या तरणाट्यांचे व्हड शारांत आनी परदेशांत स्थलांतर जावंक लागलां आनी कोंकणी भाशेची आस उणी जाल्या. हाचे वयर उपाय सोदपाक लागतलो. तरच आमची भास आनी संस्कृताय तिगोवन रावतली. डिजिटल माध्यमांतल्यान वार्तापत्र हेर साहित्य मेळप गरजेचें आसा. ह्या पासत घाट माथो प्रदेशांतल्या योग्य मानेस्तांक कोंकणी संघ संस्थांनी व्हडली जापसालकी मेळूंक जाय. आमी आतां तरी जागरूक जावया. आमी खंयच्याय भाशेंत वेव्हार करूं, शिकप करूं, नोकरी धंदो करूं, पूण खंयसरी आवय भाशेची नोंद करतना कोंकणी म्हणूनच करया. आमच्या संस्कृतीचो, आमच्या आवय भाशेचो, आमच्या पुर्वजांचो मान राखुया. कोंकणीचे अस्तित्व
तिगोवन दवरप गरजेचें आसा. कोंकणी उलोवया, कोंकणी बरोवया, कोंकणी तिगोवन दवरुया. ह्या परिसंवादांत म्हाका उलोवंक दिल्ल्या बद्दल हांव परिशदेचो मना आनी काळजा सावन उपकारी आसा. जय कोंकणी, जाय कोंकणी, जायात कोंकणी. नमस्कार, देव बरें करूं. घाट माथ्या वयली कोंकणी ऑडिबल आसा न्ही हांव. घाट माथ्या वयली कोंकणी संस्कृताय ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता एक परिशदेचें अधिवेशनच जावंक जाय. असो हो एकदम व्हडलो विशय, खूब खोलायेन चिंतप करपाचो विशय हो. दिसना तुमकां? आ एवर रेडी. आमच्या बाई आमच्या हांगा जेन्ना कोंकणी कार्यावळी जातात, कोंकणी अधिवेशन जाता आनी कितें जाता, उण्यांत उणे 350 ते 400 लोक हजर असतात आणि कंटिन्युअस. नाश्त्याक आयले, जेवणाक च्यावेक आयले, रातच्या अशें न्ही, कंटिन्युअस. तुम्ही अनुभवला ते, तुम्ही अनुभवला. तर अशा पद्दतीन आमच्या हांगा कोंकणीचो जो वावर चलता तो पोट तिडकीन चलता, काळजाच्या देठांतल्या मोगान चलता. आणि ह्या खातीर प्रत्येक फावट सांगता, मिनीन बाबांनी जी माहिती दिली, जे प्रेझेंटेशन दिले, तातूंत आमच्या अस्तित्वाची जाय ती अंगात तांणी आपल्या परिसंवादात सादर केल्यात, नमूद केल्यात. आमच्या हांगा भुरगे आसूं, जाणटे आसूं, शेतकारी आसूं, नोकरदार आसूं, पयल्या जमान्यांत भाई आमच्या हांगा जे लोक शेतांत वताले, गोंया येवंक आमकां जायनासले. घाट, दळणवळणा येवपाक ते परमीट लागताले खंय पुर्तुगेजां वेळार, मागीर ते भितर गोंया सोडिनासले. आणि आमच्या जाणट्यांक तेन्ना ओड लागताली गोंयच्या सायबाची, गोंय भुमीच्या दर्शनाची. तेन्ना ते कांतार म्हणटाले, म्हज्या धेनात मनात सपनात दिसता, म्हज्या धेनात मनात सपनांत दिसता, सांपरा शावेराची कूडती, सांपरा सावेराची कूडती, मेणांचे हारू फुलांच्यो वाती, मेणांचे हारू फुलांच्यो वाती, अर्पिता तांच्या चरणी, अर्पिता तांच्या चरणी, म्हज्या धेनात मनात सपनांत दिसता. थँक्यू. तर अशा ह्या परिस्थितीत आमची ही संस्कृती, आमची कोंकणी भास ते टिगून आसा, मोगान टिगून आसा. एक पावट न्ही 1000 पावट सांगू म्हाका म्हजी सांगता आसतना म्हजी छाती अभिमानान फुलता. तर आतां आमचे सांगत आसात आनी एक वैविध्य आमकां आत्तां, म्हणजे म्हाका खबर नासली, आमचे टिकुणा बाब आसलेले दुसरे एक वेगळे नांव आसले, पूण टिकुणा बाब हांगा आयल्यात ह्या परिसंवादा खातीर, की घाटमातो प्रदेश हो फक्त येल्लापूर आनी कोल्हापूर मेरेन ना, तर ताचो आनी एक दुसरो एक वेगळो भाग आसा. आनी तो म्हळ्यार सकळेशपूर, मेरकारा, मडिकेरी, चिकमंगळूर, शिमोगा आणि कासरगोड आणि घाटमाथो म्हणटा. होय, हो जो प्रदेश आसा तोही घाटमाथ्याचोच ताचो आस्पाव जावंक जाय. तर अशा ह्या प्रदेशा बद्दल आमच्या मध्ये आसात म्हायती दिवपा खातीर, ताचेर प्रेझेंटेशन दिवपा खातीर रेमन डिकुना, ताकोडे, गांवांत ताकोडे, मंगळूर, एक खूब व्हडलो मनीस, एक चारोळी एक्सपर्ट, शिकप MA MCJ, फ्रीलान्स जर्नलिस्ट, टीव्हीचेर 200 एपिसोड कोंकणी भाशेंतली नेकेत्राचे एक जोरदार ताळ्यो वाजोवंक जाय आमी. कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ही 200 एपिसोड तांणी पुराय केल्यात. कवी गोष्टी 23 एपिसोड, ऑनलायन वाचन, सकळेशपूर, मेडिकल हय. तर अशा ह्या पद्दतीन आमच्या मध्ये आसात. आयज डिकोना बाब, हांव तांकां विनंती करता तांणी आपलें प्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून. आमचे कडेन 20 मिनटां उरल्यात फक्त, जरा बाणात दवरुया बस. धन्यवाद. देव बरो दिसतो मोगाचे न्हू. आमी कोंकणी वसुदैव कुटुंबकम म्हणटा. कितें म्हळ्यार सगळी सर जातकातीचे मनीस आमी कोंकणी उलयता. ती कोंकणी
आमच्या मध्ये उरुल्ली एक व्हड काणी आज थंय उरुल्ली एक व्हड काणी आणि सक्कडी म्हणताना म्हजी छाती येतार इंची जाता आणि त्या वरवीं उरता ती आणि म्हाका फुलोवंक एक अवकाश जाता म्हणटा मंगळूर तावन सकलेशपूर मंगळूरच्या शहर तावन पळयल्यार आमकां मैसूर वताना बँगलोर वताना और आता चिकमंगळूर वताना ये पूरा घाट प्रदेश सकलेशपूर मडिकेरी शिमोगा आणि चिकमंगळूर तणे ते आमकां मेळटात आणि थंय कोंकणी आसा आणि सक्कड जण मंगळूर वतावन थंय गेल्ले जावन आसात आणि थंय आजून कोंकणी उरयल्ले जावन आसात एक व्हड चळवळ जाली तुमकां कळीत आसूंक पुरो चर्च लोकल लँग्वेज आणि बायबल प्रकाशनाक लागलो लॅटिनांतावन लोकल लँग्वेजेस आणि लोकल लँग्वेजेसाक येताना कोंकणी मंगळूर कासरगोड आणि उडपी डिस्ट्रिक्टांनी जे चर्च आसा त्या बिशोपान कोंकणींत बायबल केलो कोंकणी भाशेन बायबल केलो आणि कोंकणीक व्हड देणगी दिली डेली प्रेयर्स सदां प्रेयर्स मीस कॅटिकिझम पुरो कोंकणीन जाले आणि थंय कोंकणी उरपाक इतर आमच्या GSB कुडमी आणि इतर कारवी समाजाच्या वटूक ही एक व्हड देणगी जाली आणि कोंकणी सडीत रितीन उरोवंक एक कारण जालें कित्याक ल्हानतावन जल्मले तिनतावन आमच्या बापा म्हणून शिकयतना कोंकणी आयली आणि मरतना चश्टाचो विशय म्हणटाना कोंकणी आयली त्या वाटेन कोंकणी उरली हांगाचे दुबळे क्रिस्तांव जे कोंकणी उलयताले ते पोटाच्या ग्रासा खातीर रूख चिरूंक गटार मस्तू कापये तोटा चाय तोटा आसात येलक्की तोटा आसा या इतर तोटा आसा तांचो रूख चिरचें काम या आळाचें काम ते पुरा करचे कामाक मंगळूरचे मस्तू जण त्या घाट सेक्शनाक गेले थंय गेले रायटर जाले या घरांनी आळ जाले आणि इतर सबार कामां करूंक पावले आणि थंय तुमी या आमी कितें म्हणटा आमी काल भाशेन म्हाका उडास आसा आमी खंयच्याय खिडकेनी पळोवं या खंयच्याय बागलांनी पळोवं पळयतना मात्र कोंकणी दोळ्यांनी पळोवं आणि थंय ताणें कोंकणी दोळ्यांनी पळयलें आणि कोंकणी भास उरयली थंयच्या इंग्लीश कोण आसले तांणी येवन तोटा केल्ली थंय तांकां इल्ली कोंकणी शिकयली तांची इल्ली इंग्लीश आपूण शिकले आणि एक नवी भास ओपन जाली बटलर इंग्लीश म्हणली एक नवी इंग्लीश भास स्टार्ट जाली बटलर इंग्लीश म्हणून बटलर कोंकणी जावना बटलर तो ओरिजिनल कोंकणी त्या देखून तो तिशीन वचोवना ती सोबाय ती आमच्या काळजाची कोंकणी मनशाची चावडाय आमचे कडेन आसली पूण एक दुरंत तांच्या मध्ये मस्त घडले मंगळूर एक 35-30 डिग्री हीट असो एक जागो आणि तो घाटाचो पूर्ण जागो जेन्ना थंय येताना थंय थंड आणि इतर कारणा खातीर मुस्तू हांगातावन मंगळूरतान गेल्ले विंगड पिडे खातीर ताप येवन थंय महापिडा म्हणून एक म्हणटाले ती खंयची पिडा म्हण तांकां गोतूना आमकां गोतूना पूण मुस्तू जाण आमचे गांवचे सरले ताच्या पैकी म्हजो बापूय एकलो म्हजो आजो एकलो ते म्हजो आजो गटाक त्या कामाक गेले फाटी येवना कित्याक म्हळ्यार थंय ताका खंयची पिडा आयल्यान विसरलो मानुवेल दिकुना म्हणून ताच्या उपरांत म्हजो बापूय गेलो पूण ताणें बुदवंत काय करशिल्ली ताणें थंय ताकून कडूर तावन आमी पयले मुंबय वचून कडूर वयचे आहले मंगळूरतान कडूर वयचे आनी कडूरतान ट्रेन धरून मुंबय वयचे आसले आनी थंय तान बायलच्या गांवाक खंय वताले आनी ही एक वाट आसली मुंबय वयच्याक आनीक घाटाच्या मनशांनी ती सोदून काडली गांवच्या हांगाच्या गेल्ल्यानी मनशां सोदून केली आनी मंगळूरची इकॉनॉमी त्या वरवीं बरी जाली आमचे क्रिस्तांव मनीस आमचे कोंकणी उलयतले मनीस मात्र न्हय GSBचे
मनीस थंय वचून गादे घेवन आमचे शेतां घेवन थंय मिरसांग आले या इतर इतर बेळे थंयच्या लोकल मनशा कडेन तांकां गवडा म्हणटले आमी मुस्तू कडेन गवडा म्हळ्यार आतांचे कॉन्सेप्ट न्हय ते कानाक टिक्की गेल्ले व्हड मुद्यो आनी परत गेल्ले व्हड एक दिवाण म्हणके मनीस दिवाण टायप मनीस ते आडल ते एडमिनिस्ट्रेशनांत आसचे मनीस त्या काळाचेर आनी व्हड व्हड तोटांचे सावकार आनी तांणी आनी ते गवडा म्हळ्यार व्हड मनीस तांणी आमच्या क्रिस्तांव लोकांक तांच्या थंय कामाक दवरले आनी विंगड हाका केले GSPच्या लोकांक तांची शेतां दिली आनीक तांच्या मनशा धरना थंय ऑन आमी आतां लीज म्हणटा आतां आमी लीज म्हणटा बट त्या वेळार खंयच्या भाशेन खंयचो शब्द उपाय करतलो हांव जाणा बट तांणी थंय मिरसांगेचो लोड आल्याचो रोड हे पूण हाडूंक आनी मंगळुरांत मंगळूरचे शहर तुमकां कळीत आसा मंगळूर शहर एक पोर्ट तुमकां कळीत आसा ओल्ड पोर्ट न्यू पोर्ट NMPG पुरो आसा थंय तातूंत मंचेचेर हांगाच्या सरस्वतीच्या खंय तर आमी गेल्या हांगा गोवा या इतर प्रदेशांक या गल्फ UAE प्रदेशांक सांबार पदार्थ कितें आसात ते वचोंक स्टार्ट जाले ते गटांतले ते मुवमेंट कोंकणी सांगता वाडत गेले ताच्या सांगता ताका सांगत जावन हांगा हे पावले खंय कासरगोड आमकां सांगत आसले कासरगोड कन्नडाचे एक डिविजन पूण एक हांगा एक अतवें घडलें एक ल्हान अतवें घडलें अशें की थंय कन्नडा स्क्रिप्टान कोंकणी उरली हांगा थंय पावतना कर्नाटका गव्हर्मेंटान कितें मुवमेंट कन्नडा मोदला फर्स्ट लँग्वेज म्हळें त्या देखून कन्नडान कोंकणी उरली आनी उपरांतल्यानी हिंदी नॅशनल लँग्वेज देखून आमी पुरो देवनागरीक परत आमी एका हंता 6व्या क्लासींतल्यान आमकां देवनागरी भास आमकां हिंदी आसली देखून आमी देवनागरी परत शिकोवंक शकल्या आमकां कंपल्शन कन्नडा देखून आमी बेजीक कन्नडांत उरलो पूण एट द सेम टायम आमी इसर आयल्या ही एक बंधन कोंकणी वरवीं जालें नाजाल्यार आमी हांगा आसतना सरस्वती न्हंयची एक प्रभाव कितलो आसलो म्हळ्यार थंय नेत्रावती फाल्गुनी न्हंय आसा ताच्या तेशणे आनी अशें बंदोणी हांगाच्यान गेलो कोंकणी लोक पुरो तो बंदोणी रावता सडावदन त्या एरियांत आसा आतां माडयेचे तोट करतात पपलांचे तोट करतात या इतर करतात जाल्यार अजून तांच्या जिवितांत कोंकणी आसा उरले पुरो बदलला गल्फा वचून घरां व्हड जाल्यांत वळी गेल्या या वळी काडून दोरो गेला आनी एकामेकाक पळोवंक सोडनात ती म्हळ्यार दोरो उबार केला मस्त बदलावण जाल्या पूण कोंकणी बदलावण जावना अजून ह्या वरवीं कोंकणींत आमी एका बंदरांत हांगा कशें येता तशें थंय वचोंक आमकां जाता आनी कोंकणीक ह्या वरवीं आमी सॅल्यूट म्हणटा ऑल इंडिया कोंकणी परिशदान केल्लें हें काम आमकां थंय जावन असलें एक आसा म्हणून सांगूंक अवकाश दिल्ले खातीर समेस्त हुशाराणे मायक आनी तुमकां समेस्ताक देव बरें करूं म्हणटा आनी असले एक नवो विशय तुमच्या मुखार हाडूंक म्हाका संतोश भोगता म्हूण सांगता देव बरें करूं देव बरें करूं दिकोना बाब रेमन बाब खूब सोबीत रितीन तुमी आमकां अनेका नव्या प्रदेशाची एका नव्या प्रवाहाची तुमी आमकां वळख करून दिली खरेंच आमचो हो प्रदेश घाटमातो प्रदेश म्हणून आसा ताची आतां व्याप्ती वाडोवची पडटली आनी म्हाका दिसता आनी एक फेलोशीप करची पडटली मेलवीन बाब की हे सगळ्या प्रदेशाचो आस्पाव करूं ह्या सगळ्या आमच्या ह्या प्रदेशांतल्या लोकांच्या खातीर आमी जेन्ना उलयता आसतना आमच्या मदें आसा रिटा रॉड्रिक्स बाय हांवें सांगलें येल्लापूर ते कोल्हापूर जे हो प्रदेश म्हणून सांगिल्लो तर तुमकां खबर आसतली महाराष्ट्राचे मॅन्चेस्टर म्हणून जाची वळख आसा अशें इचलकरंजी कोल्हापुरांतल्यान एक 25 किलोमिटर पयस आसा थंयसर सादारण एक 70-80 कुटुंबां कोंकणी भाशीक कुटुंबां चारी वटेन मराठी आनी मदीं कोंकणी अशी म्हणजे ती कोंकणी जगता आमच्या अगदी बेळगांव भशेन की जशें बेळगांव कशा कन्नडची तंगी आनी मराठीची अक्का हातून म्हज्या कोंकणी आवयची घुसमट जाता बाई तरी आसतना आमी ती तिगोवन दवरल्या तेच भशेन इचलकरंजी भागात सुद्दां ह्या लोकांनी कोंकणी भास आनी संस्कृताय तिगोवन दवरल्या आमच्या मदें आसा रिटा बाय तर रिटाचो परिचय करून दिता रिटा एम ए
DSM MJ ही इतल्यो ज्यो लांब जोग पदवी आसात ते भशेन सहाय्यक शिक्षिका म्हणून श्रीमती गंगामाई गर्ल्स हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज इचलकरंजी हांगा ती वावुरता. राष्ट्र सेवा दल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महिला विभाग प्रमुख, युनायटेड नागरिक ख्रिश्चन सहकारी पतसंस्था कोल्हापूर संचालिका, दैनिक सकाळ इचलकरंजीच्या तनिष्क व्यासपीठाची गटप्रमुख, लोकक्रांती सोशल फाउंडेशन इचलकरंजी विश्वस्त, संवेदना फाउंडेशन, दैनिक महान कार्य शिरोळ इचलकरंजी महिला वार्ताहर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची सक्रिय कार्यकर्ती आणि विविध वर्तमानपत्रां मासिकांमधल्यान 200च्या वयर प्रासंगिक लेख प्रसिद्ध झाल्यात. उजवाडातही ती बरयता. जलप्रदूषण, पाणी वाचवा अभियान, वाचन अभियान, चळवळ, रस्ते सुरक्षितते खातीर प्रबोधन, बायबला खातीर प्रबोधन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग अशा वेगवेगळ्या आणि विद्यार्थी आणि पालकां खातीर समुपदेशन अशा एक सर्वांग संपन्न सर्वगुण संपन्न अशी रिटाबाई आता आपले प्रेझेंटेशन दितली. जोरदार ताळे वाजयत तिच्या ह्या अचिव्हमेंट्स पासून. ती उलयतली घाट माथ्यावयल्या बायलांचो कोंकणी संस्कृती आणि भास संवर्धनामध्ये वांटो. रिटाबाई. पहिले फावटी लुईस इरमाक दिनवास दिता. म्हजो इतलो व्हडलो परिचय करून दिलो. अखिल भारतीय कोंकणी अधिवेशन जे हांगा मालवणात काल पासून चालू आसा. पहिले फावटीच हांव अशे व्हडले माचयेर उबे रावल्या कोंकणीत. मराठी भाशेन हांव व्हडले माचयेर बडे बडे इव्हेंट घेता, उलयता खरे मराठी भाशेन. हांव ज्या हायस्कुलाक वावर करता गेली 26 वर्सां ती मराठी भाशिका, मराठी हायस्कुला आणि भुरगीं आहात ती सगळी मराठी. खरें म्हाजे टिचिंगचो सब्जेक्ट हा तो इंग्लीश हा. मागीर थोडे इंग्लीश, मराठी आणि आता हांव कोंकणी हांगा ह्या व्यासपीठावर आयल्या. काल इरमावान सांगले हांगा येतले हा, उलयतले हा. थोडे भंय दिसले. कोंकणी हांव चड उलयता. मागीर कितें 4 भिंतींतल्यान भितर म्हाजे मायपाय, शेपाय, आजीमाय हांचे बरी इरमाव, उजवाडात बरयता. कोंकणी कार्यावळीत हांव वांटो घेता. खरें माचयेर येवन अशें कोंकणी उलोवंक पयले फावटी हांव आयला. मागीर तुमकां सगळ्यांनी हांव सांगता, विनंती करता की कितें अशें इशीन तिशीन म्हाजे शब्द उतरां जाले तर तुमी समजून घेयात. उशारांनी मॅडमनी म्हाका हांगा उलोवंक संदी दिली, माय मोगाचो येवकार दिलो आणि लुईस इरमावान म्हाका हांगा हाडले. हांव काळजांत हांव दिनवास दिता ताका, मिनी इरमाव हांकां. सगळीं व्हडली मनशां मान सन्मान वयान हांगा सामकार आसात. हांव उतरां बरोवन हाडल्यात. कितें इशीन तिशीन जालें तर म्हाका कोणी म्हणूंक नाकात म्हणून. कोंकणी उलयता खरें म्हाज्या घराक आणि म्हजी माय पाय कोंकणीच उलयता. आमचें घर कोंकणी हा. खरें जशें इरमावान सांगलें 80 कुटुंबां थंय आसात. खरें सगळे सरावंडींग मराठी आसा आणि पळयणारे पळयतात अरे रिटा मॅडम आहात, क्रिस्तांव आहात, कोंकणी बरी उलयता, मोगाची हा. इतलेच म्हाका अभिमान, खूब अभिमान दिसता की हांव माय मोगाची कोंकणी उलयता आणि कोंकणीच्या ओड आणि मोगा पसत हांव हांगा मालवणाक आयला आणि तुमी सगळ्यांनी हांगा वांटो घेवंक म्हाका दिला. सगळ्यांनी काळजांत हांव दिनवास दिता. म्हाका विशय दिला तो घाटमतो प्रदेशात कोंकणी भास आणि संस्कृताय हाचे बायलांचे वरवीं संवर्धन. हांगा हजर आशिल्ल्या सगळ्या कोंकणी मोगी आणि मानेस्ताक माय मोगाचो नमस्कार. सगळ्याक देव बरी सकाळ देव. संवसारातले आणि भारतातले कांय लोक खंयच्या ना खंयच्या कारणा खातीर आपलो मुळावो प्रदेश सोडून हेर प्रदेशांनी स्थलांतरीत जाल्ले. पूण तांणी आपली मुळावी संस्कृती जपली आणि वाडयली. हांगा घाट माथ्यावेले आमी कोंकणी भाशीक अल्पसंख्यांक आसा आणि आपापल्या उदरनिर्वाहा खातीर ते पयस शिंपडिल्ले आसात. तरी लेगीत आमच्या कोंकणी भाशेचे आणि संस्कृतीचे जतन करपाचे परंपरागत काम करपाक हांगाच्या स्त्रियांचो वांटो चड व्हड आसा आणि म्हाका खूब अभिमान दिसता की हांव बी एक बायल आसा. गोंयांत आयल्या वेळार आमकां ठळकपणान दिसून येवपी गजाल म्हळ्यार हांगाची गोड आणि मोवाळ कोंकणी भास. 1975 वर्सा साहित्य अकादमीन कोंकणीत स्वतंत्र भाशेचे स्थान दिले. मुखार 1987 वर्सा कोंकणी गोंयची राजभास जाली.
संघटनात्मक दिश्टीन गट बांदिल्लो आणि व्हड परंपरा लाभिल्लो आपलो हो समाज कोंकणी भास आणि संस्कृती आसा. ती आपल्या काळजाक स्पर्श करता, मनाक बुरळ घालपी, निरागस, नितळ अंतकरणाची, निर्मळ विचारांची, भोवभोवीत मोगाची, स्नेहबंद घट करपी अशी ही आपली कोंकणी भास. आम्ही सगळेच कोंकणी मोगी आपापले परीन तिचे जतन आणि संवर्धन करता, पूण हातून सगळ्यात व्हड योगदान दिता ती कोंकणी आस्तुरीच. 2 उतरां त्या बायले पसत हांव हांगा म्हणटा. संसाराचे उद्धार करपी ती, संसाराचे उद्धार करपी ती, तप्त वतात सावळी ती, काळखात उजवाडाची किरण ती, हर एक घराचे घरपंती, हर एक घराचे घरपंती. घाट माथ्यावेली कोंकणी स्त्री म्हळ्यार माया, मोग, समृद्धी हाचे प्रतीक आसा. स्वताच्या जिविताकडे, संसाराकडे आध्यात्मिक नदरेन, श्रद्धा आणि भक्ती मार्गाच्या नदरेन पळोवक लावपी घाट माथ्यावेल्या ह्या स्त्रियेन हांगाची कोंकणी भास आणि संस्कृती संवर्धन करपाक व्हड भुमिका निभायल्या. पयले फाटी तिचे घर येता, घरांतल्यान ती कोंकणी भास फुडें वता. सगळ्यात पयली आपल्या घरांतून कोंकणी भास आणि संस्कृती संवर्धनाचे काम स्त्री करता. घरातली जाणटी व्यक्ती म्हळ्यार आजीमाय, शेपाय हांचे कडल्यान कोंकणी भास शिकून ती मुखारल्या पिळगेक दिता. आज एकत्र कुटुंब पद्धतीच्या अभावान हाची उणी भासता, तरी घरातले सगळे काम सांभाळून आपल्या भुरग्याक रजार, आयमरी, दोतोन, कोंकणी गायना, धर्मग्रंथातील वचना, कोंकणी प्रार्थना शिकोवन ती एक तरेन कोंकणी आवयची सेवा करता. तशीच इगर्जीन घाट माथ्यावेल्या प्रदेशात कोंकणी भाशीक लोकात चड करून ख्रिस्तावांची संख्या जास्त आसा. हांगाच्या इगर्जीत चड करून कोंकणी मिसा जातात. हांगाचे पाद्री कोंकणी शेरमाव दितात. प्रार्थना विधी, गायना काय आपोत सोडल्यार कोंकणीत जातात. भुरग्याक धार्मीक शिकोवक कोंकणीतच मेळटा. म्हणटकूच घाट माथ्यावेल्या कोंकणी भास आणि संस्कृती संवर्धनात इगर्जेचे पाद्री, माद्री आणि धार्मीक भावांचो वांटो खूब व्हड आसा. ताका लागूनच शेकड्यांनी वर्सां हांगा कोंकणी भास आणि संस्कृताय दिगोवन रावल्या. घरचे आर्थीक व्यवहार बी बायल सांबाळता. हांगाची कोंकणी स्त्री ही अधिक चतूर आणि धीट आसा, चड कश्टाळू आसा. ती शेतात तर कश्ट करताच, हा शिवाय नुस्तें, गालबो, बोंबील हे वाठारांतल्या खेड्यापाड्यात वचून विकता. हे करतना ती कोंकणी भासच वापरता. हाका लागून हेर भाशिकात लेगीत ती कोंकणीचो प्रचार करता. तिचे धार्मीक कार्य बी आसा. प्रपंचाक नाकारून व्रतस्थ जिवीत जगपी हांगाचे धार्मीक भयणी कोंकणींतल्यानच धार्मीक विधी करतात. लोकशिक्षण, उपासना आणि भक्ती मार्गान ह्यो भयणी व्हड प्रमाणात कोंकणी भाशेचे आणि संस्कृतायेचे जतन करत आसात. तांचे योगदान आमकां विसरूंक जायना. महत्वाचे सांगपाचे म्हळ्यार घाट माथ्यावेर कोंकणी भास आणि संस्कृताय संवर्धना खातीर दादले आणि बायलो हांच्यो सगळ्यांचो मोलादीक वांटो आसा. दादलोंचें बी योगदान आसा, हांव नाकार करिना, पूण हांव मातशे बायलांचे योगदाना बद्दल उलयत आसा. आवय हीच भुरग्याची आवय भास शिकयता. आवय हीच भुरग्याची पयली शिक्षिका आसा. म्हणटूच कोंकणी भास आपल्या भुरग्याक शिकोवन हांगाच्या स्त्रियांनी भोव व्हड कार्य केलां. निरपेक्ष आणि निस्वार्थी भावनेन कोंकणी भास आणि संस्कृतीचे जतन करून, संवर्धन करून आपल्या शुद्ध पवित्र वावरान कोंकणी आवयची सेवा करपी, कोंकणी संस्कृतीचे जतन करपी घाट माथ्यावेल्या समेस्त स्त्रियाक हांव काळजांतल्यान परबी दिता आणि नमन करता. परिसंवादाक म्हजो आस्पाव केल्या खातीर हांव परिशदेचे आभारी आसा. जय कोंकणी, जय भारत. या कोंकणी संस्कृतीचे संवर्धन करपी एका दुसरे हेर्स म्हाका दिसता रिटाबाईन गांवचे अशी हांव विनंती करता तुमकां. हांवूय सांगात दिता, तूं थंय हांव हांगा. नमन देवा. आमच्या बायलांच्या मुखांत ही जी हेर्सां आसा तातूंतली एका दुसरे ती म्हणटली सांग. हां, मायक
लागी वच. नामान देवा बापानी नामान देवा पुत्रा पहिले येरसू गायता पवित्र साक्रामेंता पहिले येरसू गायता पवित्र साक्रामेंता पहिले आमचे बापा सर्गीची अंकवार मारी पहिले आमचे बापा सर्गीचे अंकवार मारी या रोसाक बेसावदीता सर्गीची अंकवार मारी आमच्या रोसाक बेसावदीता सर्गीची अंकवार मारी. अगमेर म्हणून आणि हां नका बस थँक्यू थँक्यू. एक आहे. आणि म्हणता बरं म्हण तुम्ही ही काजाराची येरसा आता सांग ना, सांग सुरू कर सुरू तुम्ही माझे बरोबर म्हणा. स्टार्ट कर. हां आगमेर काजार म्हणून कार्मेलीन नाही आमगेर आमगेर काजार म्हणून कार्मेलीन कार्मेलीन चिंतूक नसले आम्ही आगमेर काजार म्हणून कार्मेलीन चिंतूक नसले आम्ही चिंतुले तानी कार्मेलीन घरच्या आलमानी चिंतुले तानी कार्मेलीन घरच्या आलमानी गोया फोडला नालू कार्मेलीन गोया फुडला नालू कार्मेलीन हांगा म्हणतात खोबरे गोया फोडला नालू कार्मेलीन हांगा म्हणतात खोबरे पुन्हा फुलल्यात मोगरे कार्मेलीन मुंबई कोणी सांगले पुन्हा फुलल्यात मोगरे कार्मेलीन मुंबई कोणी सांगले आगमेर काजार म्हणून कार्मेलीन चिंतूक नसले आम्ही आगमेर काजार म्हणून कार्मेलीन चिंतूक नसले आम्ही जोरदार टाळ्यो. चिंतूक बाई बाई नसले बाई आम्ही तुमच्या गावी कार्मेलीन चिंतूक नसले कार्मेलीन बाई नाही चिंतूक नसले की कार्मेलीन ताची घाट माथ्यार सुद्धा गाजता म्हणून येरसांनी गाजता म्हणून. तर हे आमचे येर्स आसा ते बाई पसत हांव डिवोट करता आमी तुमकां अर्पण करता. खूपच अशी एक रंजक अशी एक आत्मीयतेन भरलेली मोगान भरलेली आमची ही संस्कृती आसा घाटमाथ्यावयली संस्कृती आसा. आमच्या हांगा एक येर्स म्हणटात येर्स यायलो या आमचो ओरो तो कितें म्हणटा इतलो कित्या येळू 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 जाले जाले. तरी अशी येर्सां आहात कांतार आहात गायनां आहात भक्तिगीत आहात अशा ह्या परंपरेत अशा लोकगितांनी लोकवेदांनी शेता भाटांनी आमची संस्कृती आमची तिगून रावल्या. ताका बरोचसो जे आमचे पूर्वज तांच्या ह्या वेळाक विशेष रितीन स्मरण करता आणि ह्या परिसंवादाची सांगता करता. देव बरो दीस देव बरें करूं. जय कोंकणी जयात कोंकणी. थँक्यू. जय कोंकणी दुसऱ्या दिसाला फर्स्ट सेशन हांगा समाप्त जाता. जे अध्यक्षान आशिल्ले श्री लुईस रॉड्रिगस मिस रीता रॉड्रिगस मिस रेमंड रिकुन्या आनी श्री मेनन साहब हांकां ऑल इंडिया कोंकणी परिशदा वतीन धन्यवाद. लगेच सेशन हे गीत सगळें आयकतरी नेक्स्ट प्रोग्राम आमगे केरळांत आसा. आमकां आनंदान केरळांत च्या हुशारजान तुमी सगळे केरळांत येवका म्हणून विनंती. तांकां आमकां कोंकणी कोंकणी म्हणू हम्मी कंकण बंधून नंचुया. तुमी सगळ्यांक केरळांत येवका. धन्यवाद.